फोंडेच्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। काँग्रेस जैताचो विश्वास उक्तायता आसतनाच ह्या प्रचाराकय गती वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटेकार पोटवेंचणुके खातीर सुमार 5000 मतांनी जैतिवंत जातलो असोय विश्वास उक्तायला। मिडिया कडेन उलयतना पाटकारान भाजपाचेर वेगवेगळ्या विशयावयल्यान खर टिका केली। मजगती डॉक्टर केतन भाटेकारान मतदारांक थेट संपर्क करून जैता खातीर दीस रात वावुरपाचोय निर्धार केलो। युथ काँग्रेस आनी NSUI हाणें भाटेकाराक तेंको दिवपा खातीर फोंडेच्या प्रचाराक तेंको दिलो। देखून फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीन आपली ताक दाखोवपाचो यत्न सुरू केला अशें दिसता। हे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हैज फेल्ड टू आस्क वोट्स बेस्ड ऑन डेव्हलपमेंट। तुम्ही मुद्दामून खंयचे तांचे स्टेटमेंट काढून पळयात। सदानंद शेट तानावडेचो स्टेटमेंट हांव आयकतालो, तो कितें उलयता? तो सांगता की आमी हांगा येवन न्हिदले जाल्यार सुद्दां जिखना म्हणून। अरे सदानंद शेट तानावडेन म्हाका दिसता फोंडेच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीन गेल्ली 14 वर्सां कितें केलें तें सांगचें। तुमचो रिपोर्ट कार्ड दाखया आनी लोकां कडेन मतां मागा। तुम्ही लोकांक बेश्टे दिशाभूल करूं नाका। म्हाका दिसता आमची कॅम्पेन ही बरी चल्ल्या। खंय तरी BJPक म्हाका इन्फॉर्मेशन अशें येता की खंय तरी आज BJP हारल्या, BJP भिल्या म्हणून खंय तरी इलेक्शन सुद्दां कॅन्सल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला। आनी म्हाका दिसता हे असल्यो BJPन ही षडयंत्रां करची न्ही। म्हाका दिसता इन डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी हे इलेक्शन जावपाक जाय। दे हॅव शोन, आय थिंक दॅट हॅज गिवन मी मोर स्ट्रेंथ and we will always work to strengthen the party and deliver a good governance for the state of Goa. 27 काँग्रेसचे जे उमेदवार तुम्ही कितले निवडून हाडूंक सोदता? 27 काँग्रेसचे सरकार येता पूर्णपणे हय 100 फूल मेजॉरिटी। आनी ते तुका आंकडो तो कितल्याचेर पावतलो तो सरकार करपाक तुका मिनिमम 21 जाय। म्हाका खात्री आहा की 27 म्हाका मिनिमम 27 सिटां तरी काँग्रेस पार्टीची येतली। 3 ते 4 दिसान सगळें सोंपतलें आनी मागीर आमी बूथ वायज कामां आमची चालू जाल्या ऑलरेडी। सो वॉट विल द मार्जीन? पळय, आय विल अगेन से दॅट वॉट एवर अध्यक्षान जें सांगपाचें सगळें सांगलां। म्हजें काम हें आसा की 9 तारीख सांजचे 5 पर्यंत म्हजे कडेन एकूय मत ना। त्या जोमान त्या जिद्दीन आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो। तुका कितें जाय म्हजे कडल्यान रिजल्ट जो कितें आहा ते 9 तारखे नंतरूच तुका हांव आन्सर दितलो। विश्व क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला, ट्रम्पाचो क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला। ताजी फॅक्टरी येता, एक कोला कंपनी येता, कोला कंपनी येतकूच तांकां उदक जाय। आनी तिसरी म्हळ्यार एक स्टील कंपनी लागींच आसा, हें तांकां पायपलायन दिवपाक, हें लोकांक फायदो करपाक न्ही। गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार।